जोशुवाक एक संवय जाल्ली. कसली तुमी जाणाव? सोर्वेस्पोराचे तो कोरार तो मेळचो ताका ती संवय जाली. सोर्वेस्पोरान पळय ज्या भाशेन बासायलें पळय तो बासावणीचो देश ताका मेळपाची संवय जाल्ली. जोशुवाची पळय ही संवय जाल्ली. ताणें आपल्याच्या लोकांक धाडून त्या नगराचेर तुमी आक्रमण करात. ए नगरांत तुमी वचत, थंय वचोन ताका नाश करात, ताका आधीन करात. सोर्वेस्पोरान अशें सांगलां, तुमकां पळय ज्या सुवातेर हांव पांय दवरतां ते सुवात तुमकां हांव दितलो. अशें म्हणोन जोशुवान ताजे पळय सिपायांक ताणें थंयसर धाडले. सुमार 3000 ताणें धाडले. आनी शेणपाचें कितें तें नोको. तो केन्ना शेणोंक नासलो. सदांच जोयतिवंत आसलो. सदांच खुशखबरी मेवताली. जें कितें कामां कोत्ता पळय तितून ताका थिंगा जोयत मेवतालें. एकदम बरें जिवीत आमचे मदें कोण आसा काय जें कितें तुवें कोत्ता पळय ताजेर बेसांव आसा. जी एग्जाम तूं भरता तातूंत तुका जोयत मेळटा. पळय जोयत तूं काम कोत्ता पळय तुका थिंगासर मान मेळटा. असलो लोक आमचे मदें आसा काय ती एकदम खुशालकाय. सोबेन पळय तुजे सेवेंत जें कितें तूं कोत्ताय पळय तितून तुका बेसांव मेवता पळय तें सगलें तें एकदम खुशालकाय. सोर्वेस्पोरान कॅल्वरी क्रांती अशी दिली. 4000 कॉपीज तितून हांव खुशालकाय आसलो. आतां लाखांनी कॉपीज हांव प्रिंट करता. आख्खे भारत देशान सगळ्याकीन सुबेज प्रिंट जाता पळय ही मॅगझीन. सोर्वेस्पोरान कॅल्वरी क्रांतीचेर बेसांव दवरला. हें एक व्हडलें बेसांव. कॅल्वरीचो ताळो ह्या प्रोग्रामाचेर पासून देवान आशीश केलें. आनी एका प्रोग्रामान हो सुरू जाल्लो. कॅल्वरी ताळो पळय ताजेर कितलें बेसांव दिलां पळय तुमकां खबर आसा आख्खे भारत देशान. सगळे वेळ सुबेज पळयता पळय तो हो ओत्मीक कार्यक्रम हो कॅल्वरी ताळो दरेक राज्यान दरेक भाशेन जी भाशा ती उलयतात ते भाशेन आमी तें उतर पावयता. सगळ्याकीन पयलो कार्यक्रम कॅल्वरीचो ताळो. सगळ्याकीन सुबेज हो थिंगासर लोक पळयता कॅल्वरीचो ताळो. सोर्वेस्पोरान ताजेर बेसांव दिला. थोड्या लोकां बरोबर हांवें हें सुरू केल्लें पळय कॅल्वरी टेंपल. आयज हें एक व्हडलें थिंगा जाल्लें आसा. सोर्वेस्पोरान ताजेर बेसांव देंवयलें. म्हटल्यार पळय जें कितें हे सेवकाक सोर्वेस्पोरान दिलें, ही सेवकाई ही सभा तें सगळें सोर्वेस्पोरान दिलां पळय तें कितें केलें? व्हडत्या पावणेर वयर थिंगासर सोर्वेस्पोरानूच पावयला. सोर्वेस्पोराकूच सगळी मोहिमा आनीक मान फावो. एक संवय ती जावंक जाय. ती कसली म्हण संवय जावंक जाय? सोर्वेस्पोराक सगळे तुज्या जिवितांत मोहिमा दिवची. हे वावरांत जायत्यो आडखळ्यो येतल्यो. हे वावरांत जायतो ताजो विरोधूय जातलो. सगळ्याच वेळाचेर सगळें सोंपें जातलें ह्या भाशेन थंयसर जायना. कोश्टांतल्यान त्रासांतल्यान विरोधांत पासून मुखार वचूंक जाय. त्या दिसाक कितें जालें तें पळोवया. जोशुवान आपल्या ते सैनिकाक पळय तेन्ना धाडले. तांणी ए नगराचेर थिंगा आक्रमण केलो. आनी जोशुवा अपेक्षा दवरतालो कोणाची बरे खबरेची. कसली आशा दवरतालो थिंगा जोयत येतोलें म्हूण. पूण थिंगासर कितें जालें पळय तें आतां पळोवया. थोडे लोक थिंगा गेल्ले. ते धांवोन धांवोन परतून आयले. कितें घडलें? ते शेणले. शेणप पळय कितें म्हणटा तें आमी नोकोच. आमी शेणले. कितें जालें? त्या दुस्मनाक कोणें आमी शेणले. आमी हे नगराचेर आक्रमण केल्लो पूण ताजेर जोयत आमी घेवंक ना. जोशुवाच्या आख्खे जिवितान पळय तेन्ना केन्ना अशें अपेक्षा करूंक नासली पळय तसलो ताका संदेश मेवतलो. ताणें सोपनान पासून केन्ना अशें चिंतूंक ना पळय तसलें. ताका ती शेणला तो. जेन्ना हे नगराचेर पळय ते लढाय करूंक गेले 30 आनी 100 लोक ते हे नगरांत मेले. आतां सगळीं भियेल्या पळय ती ही पोरजा ताजी पळय निंदा करून आले पळय तेन्ना आतां तो थिंगा कितें कोत्ता? हें अशें कित्याक घडलें? हें आमी तरी कितें तुवें चुकल्या? कसलें थिंगा पातक जाला? हें जाणा जावंक जाय. असले विचार करचे बोलदेक तो सोर्वेस्पोरा कडेन येता आनी सोर्वेस्पोराक प्रश्न करता. आनी कसलो प्रश्न करता तें आतां पळोवया. जोशुवाचें पुस्तक 7 वड 7. हाय सोम्या. सोर्वेस्पोरा, तुजे पोरजेक तुवें ह्या वाटेन जोर्दानाक कित्याक हाडला? म्हटल्यार तुवें तांचो नाश करूंक हाडला काय? तूं आमकां ह्या अमोरिकाताच्या तूं तांच्या ताब्यान दिवन आमचो नाश जावच्या खातीर तुवें आमकां हांगा हाडल्या. आजूकेन बरें जावपाचें आमी थिंगासर जोर्दन नदी थिंगासरूच आमी आसचे आसले. थंयसरूच आमी रावले जाल्यार बरें जावपाचें. हांगा आमकां कित्याक हाडलें? आमकां तूं मारूंक सोदताय काय?
म्हटल्यार अमेरिकाच्या हातांतून दिवन दुस्मानाच्या हातांत दिवन तुवें आमकां हिंगासर कितें काबार करपाक हाडल्या काय? आमकां तुवें कित्याक हाडल्या? जॉर्दनाचे ते वाटेन आमी रावली, आमी थिंगा सुरक्षीत जावपाची, आमी शांतेन थिंगा रावपाचें. हांगासर तुवें आमकां कित्याक हाडल्या? आतां हिंगा हाडल्या पण आमकां तुवें दुस्मानाच्या हातांत दिला, अशें तुवें कित्याक केलां? जोशुआ सारकें करिनासलो. ताणें सारकें म्हणूंक ना. कितें सारकें करूंक ना? जेन्ना पळय तूं निराश जाताय, जेन्ना तूं बेजार जाताय, तुका कोणाचो आदार ना ते तुवें तूं पासार जाताय, तेन्ना तुवें कितें करूंक जाय तुवें जाणाय थिंगासर सर्वेस्पराक प्रस्न करूंक ना. तेन्ना पळय ताणें तेजो प्रस्न आपल्याकूच ताणें तो करचो. सर्वेस्परा जेहोवा अशें कित्याक घडलें? कित्याक आमी अशीं शेणल्या? कित्याक आमचे आतां जिवाचेर येयला? आमचे मदें अशें कोण आसा काय? तुज्या जिवितांत तूं आतां कोश्टान वयताय? शेणला तसले जिवितांत तूं जेताय. तूं सारको थिंगासर सांडलाय आनी तूं त्रास जाल्ल्यान तुका वेपारान बिजनस ना. तुज्या फामिलीन पासून थिंगासर प्रॉब्लम आसा. तूं आज शांतीन पासार जाताय. तुजे भितर थिंगा समाधान ना. तूं सारकोच रिणान बोडलाय. तूं सारको दुयेंसान आसाय. आकांतांतल्यान तूं पासार जाता वय न्हू. सर्वेस्पराक आमी प्रस्न करचे न्हू. सर्वेस्परा हें सगळें कित्याक घडटा? हें इतलें रीण कित्याक? वो इतलो आकांत कित्याक आयला? सर्वेस्पराक तूं प्रस्न करनाका. पयलें तूं तुकाच विचार कर. वय हांवें थिंगा घाय केली. वय हांवें थिंगा चुकीचो निर्णय घेतलो. वय हांवें चुकीचें पावल मारलें. वय म्हजे भितर हें आसा. आमी आमकांच तो प्रस्न करचो. जायते फावटीं जी आमी आशा दवरता आनी आमकां तें मेळना पळय तेन्ना आमी सर्वेस्पराक प्रस्न करता. सर्वेस्परा कोणा मेरें जावंक कोत्ता. कित्याक आमी बावर दवरचो? कित्याक आमी मागणें करचें? कित्याक आमी त्या मंदिरान येवचें? एक आवय अशें म्हणटाले, म्हाजी धूव पयलें मागण्यांक बरें येताली, पूण आतां आपयल्यार तें येयना. कितें जालें? 10वीक तें फेल जालें. 10वीक फेल जाला आनी सोबेंत येना. ताचो संबंद कितें? सर्वेस्परान ताका 10वीक फेल केला. भारत देशांत आनी कोण फेल जायना. हें एकूच चेडूं थिंगा सर्वेस्परान फेल केला. हांवें म्हटलें, म्हाजी धूव सारकें सर्वेस्पराचेर बेजार आसा. म्हाका सर्वेस्परानूच फेल केला. सर्वेस्परानूच म्हाका फेल केला म्हूण आतां हांव त्या मंदिरान येवचें ना. हांव सोबेंत येवचें ना. शिकोवंक जाय पळय तेन्ना शिकोवन करूंक ना. पळय तो दीसभर तो सेलफोन घेवन ते आसलें, चॅटींग थिंगा कोत्तालें, सोशल मिडियाचेर आसलें, वेळ सगळो ओगडायलो, आपल्याक जाय ते अशे भाशेन जियेलें, कुडीची इच्छा थिंगा तर पुरी केली आनी एग्जामीन बरे मार्क्स मेळोंक ना म्हणून तूं सर्वेस्पराक थिंगासर प्रस्न कोत्ताय? आमचे मदें अशें कोण आसा काय? इंटरव्यू पासून थिंगासर तयारी करिनात, एग्जामी पासून थिंगासर तयारी करिनात. जें कोणाचें मुखामेल करूंक जाय आनी पळय तेजें मुखामेल करूंक जाय पळय, आमचे भितर ती ओतमिकाय ना म्हणून त्या पासत पवित्रपण थिंगा दवरिनात, आपल्याक जाय ते भाशेन जियेतात. थिंगासर तिंका फॉल्ट कितें येतोलें? दुयेंसां ओडून हाडटाय, कोश तुजे जिवितार ओडून हाडटाय. सर्वेस्परा तुवें हें केलां म्हणून सर्वेस्पराचेर तूं बोगलाण घालताय. मातशें तूं आयक. सर्वेस्पराच्या हाजीरपणान येवन तुवें मागणें करचें. कशें मागणें करचें? केन्ना मागणें करचें? खंय मागणें करचें? कित्याक मागणें करचें? खंयच्या वेळार मागणें करचें? कोणाक कोणें तुवें मागणें करचें? हें आमकां जाणा जावंक जाय. जोशुआ हांगासर तो कितें करता? सर्वेस्पराक तो प्रस्न करता. हें सारकें न्हय. मनशाक सर्वेस्पराक प्रस्न करपाचो ताका अधिकार आसा काय? मनशाक कोणें इतलें ज्ञान आसा काय ते सर्वेस्पराक प्रस्न करता? जोशुआन ताणें गाय केली आनी आमचे मदें पासून जायते लोक अशें गाय करतात. सर्वेस्पराक प्रस्न करता. सर्वेस्पराक प्रस्न करून मागीर मागणें करप हें सारकें न्हय. जोशुआक जाल्यार ताणें आपल्याकूच पयलो ताणें प्रस्न करचो. सर्वेस्परा आमी कितें चुकलें जाल्यार आमकां तूं सांग. खंय कितें उणें जालें? खंय आमी कितें पातोक केलें? खंय आमी थिंगासर गडबड केलो? हें आमकां तूं दाखोवन दी. जॉबान अशें म्हटलें, जॉबान अशें मागणें केलें. आतां आमी तें पळोवया. जॉबाचें सगळें सांडून गेलें. जेन्ना ताचें पळय सगळें सांडून गेलें, तें कित्याक सांडून गेलें पळय ताचें कारण नोको आसतनाय ताणें कितें मागणें केलें तें बायबलांत थिंगा बरयलें. आतां पळोवया. जॉब 22:13 आनीक वोड 23. जॉबाचो हिंगा कितें जबाब आसा तो आतां पळोवया.
ताजी भलायकी पिड्यार जाली, ताजी भुरगीं सगळीं मरून गेलीं, सगळी गिरेस्तकाय ताजी सांडून गेली आनी ताजे कुडीर पासून फोड आयले. आतां कितें करचें? कितें करचें? आवेसवड 23 वोड 13 जायते अप्रामाणीक काम. कितें म्हणटा? कितले अप्रामाणीक काम आनी पातक घडलां. मोजे अपराध आनी मोजें पातक. म्हाका तूं दाखय अशें म्हणटा. ताचें जोगलें कितें आसलें पळय तें सगलें काबार जालें, पण ताणें कितें जबाब दिलो? ताजी थिंगा चाल रीत कितें आसली? सर्वेस्पराक तो बेजार जावंक ना. सर्वेस्पराक ताणें शीण करूंक ना. प्रामाणीकपणान जियेतालो, बरें जिवीत जियेतालो, स्वतान जिवीत जियेतालो, बरें काम तो करतालो. दर एका दिसा सकाळचें उठोन हांव सर्वेस्पराक मागणें करता. दर एका दिसा हांव सकाळचो उठोन म्हजे फॅमिली कडेन एक मागणें करता. दर एका सकाळी उठोन हांव थिंगासर बलिदान दिता. तरी आसतना म्हाका अशें जालें जाल्यार तुज्या असल्या सर्वेस्पराची कित्याक हांव उपासना करूं? अशें ताणें म्हणलें काय? ना. एक सेवक येताले ताका अशें म्हणटाले, तो काबार जालो, येयलो, तो येयलो, तो येयलो. तुजे भुरगे पासून मरून गेलें. आयकोन जॉबान आपल्याचे केंस कातरले. साकाचें लुगोट ओडून तो बसता. आनी भितरल्यान सारकोच तो भितर मोडोन रडोंक लागलो. ताणें कितें केलें तुमी जाणाव? सर्वेस्पराचे आजीरपणान येवन तो ताका मागणें करता. तो खंयसर येयलो? खंय तो गेलो? ताणें फ्रेंड्सांक फोन केले? सोयरेदारांक ताणें खबर घेतली काय? अशें ताणें करूंक ना. जाल्यार कितें केलें? आवेसवर 1 आनीक वोड 19. थिंगासरल्यान एक व्हडतें वारें येयलें आनी ताचे घराचेर तें आपटोलें आनी ते वण्टी ताचे तोंडाचेर पडोन ते सगळे मरून गेले. आनी हांव एकलो थिंगा सालवार जालो तुका ही खबर दिवच्याक आयला. तेन्ना जॉब उठलो आनी आपल्याचें आंगोस्तर पिंजलें आनी केंस ताणें तासून तो भुमीर पडलो. आनी तो दिमेर जावन अशें म्हणलें. सर्वेस्पराक तो दिमेर सोरपटलो. ताणें खंय मागणें केलें? सर्वेस्पराच्या हाजीरपणान. ताणें कशें मागणें केलें? सर्वेस्पराक सोरपटून ताणें केलें. ताणें ताच्या मागण्यान कितें म्हटलें? हांव म्हजे आवयच्या कुशव्यांतल्यान विंगलोच हांव आयला. विंगलोच हांव पोत्तून वेतोलो. घडलां पळय तें तो मानून घेता. सोत आसा पळय तें मानून घेता. म्हज्या मोगाच्या भाव भयणांनो, दर एक दीस त्याच भाशेन आसोनान. सांजेची 6 वाजता उपरांत मागीर ल्हुवान ल्हुवान काळोख थंयसर वाडत वेता. आनी सकाळची 5, 5:30 जाल्या उपरांत ल्हुवान ल्हुवान तो काळोख वेता आनी उजवाड येता. 6 पळय तो उजवाड, 7 उजवाड, 8 उजवाड, हें सगळें वत पळय तें वेगवेगळें. आनी देनपाचें वत म्हणटा पळय तें आनीक वेगळें. 3 वत वेगळें, 4 वत वेगळें, सगळें वेगळें आसता. दिसाचे दर एक वरांचेर आमी त्या वातावरणान एक बदल पळयतांव. तणयेचे आमी बदल पळयतांव. गरमेन पासून आमी तो बदल पळयतांव. भावा भयणांनो, हांव कितें म्हणटा तें आयकात. आमचे ओत्मीक प्रवासान पासून बदल जाता. पळय हो बदलूच पळय दर एका वेळाचेर तो बदलता. दर एका दिसा तो बदलीत आसता. दर एक सुमारान आमच्या जिवितांत पासून तिका बदल जाता. जेन्ना आमच्या जिवितांत पळय बदल येता पळय त्या वेळार तुमी पळय जी आशा करता, तुमी जे पळय आवंडेता, तो बदल जाला पळय ताचे विशीं तुमी चिंतूंक ना, केन्ना तुमी येवजण करूंक ना. तो बदल जेन्ना पळय घडटा पळय तेन्ना तुवें कितें करचें? जॉब आमकां शिकयता आमी कितें करचें? सर्वेस्पराशी आमी वसोंक जाय. कितें वसोंक जाय? कित्याक सर्वेस्पराशी वसोन ह्या कोश्टांतल्यान, ह्या त्रासाचे फोंयेंतल्यान, ह्या रोडणेच्या फोंयेंतल्यान, असल्या दुखांतल्यान, असल्या पळय तुफानांतल्यान तुका समाधान जावं, तुका शांती जावं, तुका जबाब जावं जाल्यार संवसारांत खंयच तुका मेवना जाल्यार तुवें तें कितें करूंक जाय? नीट तुवें सर्वेस्परा कोणेच वसोंक जावो. जोबान अशेंच केलें. पोत्तून कसलें त्रास आनी कोश्ट येता जाल्यार आनी आमकां जोयत तर मेवना आनी आमी जें येवजिलां पळय तें घडना जाल्यार आमचे मदें थोडो लोक कितें करता पळय, तो ल्हुवान बार रान वता. खंयसर वेतात? बार एंड रेस्टॉरंटान.
कित्याक पळय म्हजें दूख आसा पळय तें मातशें उणें जावंक जाय. जरी भायर रावन वचोन तें तो उणें जाता जाल्यार बोल्सां खाली करूंक जाय म्हणून जायते जाण अशें चिंतात पळय कोश्ट येयले पळय त्रास येयले तेन्ना भायर रावन गेल्यार तें एकदम बरें. आनी थोडे जाण अशें चिंता पळय पार्कान वचोन चेड्या चेडवां बरोबर वचोन बसचें. आनी थोडो लोक पळय ते त्रास विसरच्याक जायते सोरो पितात सारके फूल जातात. ह्या भाशेन पत्तून पत्तून पातकीं कामां करून बोंडे ते मारीत आसतात. जोरी तर तूं आवंडेताय तुजे त्रास ते उणें जावपाक कोश्ट उणें जावच्याक ते आनी खंयसरूच मेवचें ना. फकत तुका तें जेजू क्रिस्ताच्या हाजीरपणानूच मेवतलें. तुवें कितें करूंक जाय? सर्वेस्पराशी वचोंक जाय. सर्वेस्पराच्या हाजीरपणा वचोन तुवें मागणें करूंक जाय. कशें मागणें करूंक जाय? जोब शिकयता पळय कशें मागणें करूंक जाय. जोबान कशें मागणें केलें? ताणें सोरपोटून मागणें केलें. काटीचेर आड पडोन. अशें थिंगा बरोवंक ना. ताजीं भुरगीं थिंगासर मरून गेलीं ह्या दुकान. आनी व्हडतें कितें जावंक जाय आसलें? सगळें गिरेस्तकाय तेजी काबार जाली. ताजें सगळें काबार जालें. ताणें थिंगासर दूख परगट केलें. आमचे मदें कोण आसत ताजे पळय शिरवीस गेला आसली. तुजें कोश्ट तूं बरें जाणाय. कोडेक बावा तुजी दुसरी बायल पासून ती थिंगा शेणली जायत. तुका त्रास म्हळ्यार कितें खबर आसा? खंयची बायल? दुसरी बायल. तुमी आतां मातशें चिंतून पळया. शिरवीस गेली जाल्यार तुजें दूख कितें तें तुमी जाणाव. रँक चुकलो जाल्यार ताजें दूख तुमी जाणाव. भलायकी गेली जाल्यार तेजें दूख तुमी सारकें जाणाव. घोव वो बायल मेली जाल्यार तें दूख तुमी बरें जाणाव. गिरेस्तकाय पासून शाणली जाल्यार तें दूख तुमी जाणाव. भुरगीं पासून मरून गेली तें दूख तुमी जाणाव. आतां हें सगळें मेळोन एकाच दिसा तर गोड जाल्यार तें कितें दूख आसतलें तें? कोणाक तेंच्यांनी सोंसूंक जातलें? सगळें गेलें. प्रॉपर्टी गेली, पयशे गेले, बिल्डींग आसल्यो त्यो पडल्यो. आनी त्या वयल्यान तुजीं भुरगीं आसलीं पळय तिवूय मरून गेलीं. कोणाक हें दूख सोंसूंक जातलें? कोणाक ह्या भाशेन हें दूख सोंसूंक जातलें? जेन्ना हें दूख पळय ताका सारकें वयर सोकला कोत्तालें. तुमी जाणा ताणें कितें केलें? तो सोमतो सर्वेस्पराच्या हाजीरपणान गेलो. राग धरून तो येवंक ना. ताजे कोश्ट घेवन तो येवंक ना. तें दूख ताचें तें प्रॉब्लम कोणाच्याय सांगाता. कोणाच्याय सांगाता तो तें सांगो जाता तेजे उपाय मेवचो ना. फकत एकल्या लागीं पळय ताचो तो उपाय आसा. आनी अशें ताणें म्हणोन तो सारको ताज्या हाजीरपणान वेता. चालते भाशेन जेन्ना आमकां पळय त्रास आसता तेन्ना आमकां जेवण बरें दिसना. कोश्टान आसता पळय तेन्ना आमकां थिंगासर जेम पडना. जेन्ना आमी कोश्टान आसता आमकां न्हिदोंकूय तशें जायना. जेन्ना आमकां कोश्ट आसता आमकां मागणें करचे पासून इच्छा आसना. जेन्ना आमचे कोश्ट आसता पळय तेन्ना दिमये रावन मागणें करूंक पासून आमकां इच्छा जायना. तुमी हें मानतात न्हू? अशें जाल्यार ताणें कशें थिंगासर तें मागणें केलें जाणा? कोश्टान, त्रासान, रोडणेचे ते फुयेंतल्यान गेलो. सर्वेस्पराशी येवन ताका सारको तो सोरपोटून. कशें ताणें मागणें केलें? सोरपोटून. हें कितें दाखयता तुमी जाणाव? बापा, तुज्या बोगोर म्हज्या ह्या परिस्थितीन म्हाका आनी आदार दिवपी. म्हाका मेळटा पळय तो आदार फकत तुज्या बरोबर. आनी तुज्या विणें कोणूच ना. कोणूच ना. फकत तूंच सर्वेस्परा. म्हजो आदार जावन आसा. फकत तूंच म्हाका सोजमता. तुजेनूच म्हाका आदार दिवंक जाता. हेंच म्हाका जाय. तुमकां विचारता म्हज्या भावा भयणांनो, जेन्ना आमच्या जिवितांत कोश्ट येता, त्रास येता, दूख येता पळय त्या वेळाचेर तूं सर्वेस्परा कडल्यान पयस वयता काय वा ताजे लागीं वयताय तूं? जॉब सर्वेस्पराची लागीं वयता. सगळें तेजे गेल्या उपरांत ताणें कितें म्हणलें जाणा? हांव विंगलोच ह्या संवसारान आयलो आनी हांव विंगलोच पोत्तून वयतलो. कांयच हांव घेवन येवंक ना. कांयच हांव व्हरचो ना. जें पळय तें सगळें गेलें. ताचे पासत रडोन आता कितें फायदो? म्हजे प्रॉब्लमाचे सगळो उपाय पळय तो सर्वेस्पराशीच आसा. ह्या भाशेन येवन तो सर्वेस्पराक सोरपोडटा. आनी ताणें कितें केलें जाणा तुमी? आतां आमी पळोवया. विंगलोच हांव आयलो आनी हांव विंगलोच पोत्तून वेतलो. सर्वेस्परानूच दिलें आनी सर्वेस्परानूच परतून व्हेलें.
पूण आमी खरेपणीन हांगा पळोवंक येता सर्वेस्पणान तें पोतून व्हेलें काय? मातशें चिंतात. सर्वेस्पण पोतून घेतलें काय? ना. जाल्यार कोणें तें व्हेलें? सोयतानान तें चोरून व्हेलें. पूण जॉबाक दिसतालें काय घोडेक तें सर्वेस्पणान पोतून सगळें व्हेलें? सर्वेस्पणानूच घेतलां आसतलें. सर्वेस्पणानूच दिल्लें जाल्यार पोतून घेवपाचो ताका अधिकार आसा. हांगासर सर्वेस्पणान दिला आनी ताणें व्हेला. खरेंचपणी म्हणल्यार सर्वेस्पणान घेतला पूण व्हेला पळय तें सारकें नोको. आमचे सर्वेस्पराक फकत ताका दिवंक कोता पूण ताका पोतून घेवच्याक तें ताका जायना. जरी तुमच्या जिवितांत तुमी कितें तरी सांडलां, जरी तुमच्या हातांतल्यान तुमी कितें सांडलां, तुमकडे कितें शेणलां, पळयात खरें म्हणल्यार कितें घडलेलें. जेन्ना जॉबाचें जिवीत पळय जेन्ना तें परिक्षेंतल्यान पासार जातालें तेन्ना सर्वेस्परान परवानगी दिली. कोणाक? सोयतानाक परवानगी दिली. येस, जॉबाक कडल्यान पळय तुका कितें जाय तें पळय तुजें तें सगळें घेवंक जाता पूण ताजो प्राण तुवें आत लावचो न्हू. जॉब सोरपोटून अशें म्हणटा हांव विंगलो आयलो आनी विंगलोच हांव वेतलो. सर्वेस्परान दिलें आनी सर्वेस्परानूच पोतून व्हेलें. आतां हिंगासर आमी नियाळ करुया. सर्वेस्पराच्या नांवांक स्तुती. मेलचें अशें म्हणटा अशें घडोवंक जाता. गिरेस्तकाय गेली, व्हडलें नांव गेलें, सगळें आसलें पळय तें सगळें गेलें, जें कितें आसलें पळय तें गेलें. आनी असल्या परिस्थितीन सर्वेस्पराच्या आजीरपणान येवन सोरपोटून सर्वेस्पणान दिलें आनी सर्वेस्परानूच परतून व्हेलें. ताज्याच नांवाची स्तुती सदांच ती आसची. त्रास जाता जाल्यार बरें आसा, कोश्ट आसा जाल्यार तरी बरें आसा. हे त्रास म्हाज्यान सोसूंक जायना पळय तरी आसतना बरें आसा. पूण म्हज्या सर्वेस्पराचो ताचो अपमान म्हणल्यार हें ना जावचें ना. पूण सर्वेस्पराक फकत मोहिमाच मेळो. सर्वेस्पराचे नांवांक स्तुती ताका मेळो. सर्वेस्पराच्या नांवांक आर्गांच मेळोंक हें घडोवंक येवंक जाता काय? चालते भाशेन हे तरेन मागणें करूंक जातलें काय? ताणें अशें मागणें केलें. अशें म्हटलें सर्वेस्पराचे आजीरपणान. कशें? सोरपोटून तो आयलो. कितें म्हणटा? सर्वेस्पराच्या नांवांकूच मोहिमा फावो. कोश्ट येयलें म्हाका पडोन गेलें ना. त्रास येयले जाल्यार पासून म्हाका पडोन गेलें ना. दुयेंस पासून येयलें जाल्यार म्हाका पडलेलें ना. कितें तें थंयचो जावं, सर्वेस्पराच्या नांवांक कितें जावची? ताच्या नांवांक मोहिमा जावची. ताज्या नांवांक पळय थिंगासर तो अपमान तो केन्नाच जावचो न्हू. हें कितलें व्हडती खबर न्हय. आनी ह्या वाटेन आमी पळोवया जोशुआन पळय कशें थिंगासर कसलें मागणें केलें. सर्वेस्परा जेहोवा ह्या पासत तुवें आमकां हांगासर हाडला काय? आमकां मारूंक तुवें हिंगासर हाडला काय? जोशुआ कसली हिंगासर मागणी कोत्ता? सर्वेस्पराच्या आजीरपणान कसली तो मागणें कोत्ता? तो शेणला त्या पासत सर्वेस्परा कोणें येयला बरें आसा. आपल्याची कापडां पिसता, आपल्याचो राग दाखयता, सगळें बरें आसा. सोरपोटून तो मागणें कोत्ता तेंवूय बरें आसा. पूण तुमी जाणा ताणें कशें मागणें केलें? आमकां विबाड करपाक तुवें हांगासर हाडल्या काय? जॉर्दनानसून आमकां हांगा हाडला, ह्या अमोरीकाराच्या लोकांच्या हातान मारूंक आमकां हाडला. कितें घडलां पळय तो असोच मानना. कितें घडलां पळय तें मानून घेयना. हांव खूंय काय चुकलां, खूंय काय हांवें पातक केला अशें तो पळोवंक ना ताणेन. आमच्या जिवितांत जायते कोश्टांतल्यान, जायते त्रासांतल्यान, जायते प्रॉब्लमांतल्यान आमी पासार जाता. जेन्ना तुमी पळय दुकानांतल्यान पासार जाताना म्हज्या मोगाच्या भावा आनी भयणांनो, तुमी तुमचे दीम येरयात. खरें कितें जालां पळय तें मानून घेयात. सत कितें आसा पळय तें मानून घेयात. खरेंपणें कितें आसा पळय तें मानून घेयात. पातक कितें जालां पळय जाल्यार तें मानून घेयात. सर्वेस्परान जोशुआक जबाब दिवंक ना. ताका थिंगा जैत दिवंक ना. ताची चूक ताका दाखयली. जोशुआ तुजें मागणें थिंगा बंद कर. हें कसलें मागणें? बंद कर तें. कितें सर्वेस्परा मागणें बंद कर? वय मागणें बंद कर. ह्या लोकांच्या मरणाचें कारण तुका खबर आसा? ते कित्याक शेणले पळय तेजें कारण तूं जाणा? तांकां कित्याक अपमान भोगलो तें कारण तूं जाणा? ना 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 सर्वेस्परा हांव नोको. जाल्यार तूं जाणा जाव. तांचें पातक तूं जाणा जावं जोशुआ आनी ताचें कारण तूं समजून घे. तेन्नाच तांची पातकां जाणा जावं, तांची चुकी जाणा जावं आनी ते मागीर सोडल्या उपरांत हांव तुका जैत दितलो आनी ते मेरेन तुका हांव तें जैत दिवचो ना. सर्वेस्परान ताका कितें दाखोवपाची कोशिश कोत्ता?
तुजें शेणपाचें कारण तें तूं जाणा जावं. म्हज्या मोगाच्या भावा भयणांनो, सर्वेस्पराशी येवन जेन्ना आमचे पळय कोश्ट आसता पळय, आमचे जे त्रास आसा ते, आमचे पळय जे दूख आसा, आमचे पळय जे त्रास आसता, सगळें सांगल्या उपरांत सर्वेस्पर म्हणटा हें सगळें हांव जाणा. हें सगळें तुज्या जिवितांत कित्याक आयलें? हें थिंगा सारकें न्हू. पातोक थिंगा चालू आसा. तुज्या जिवितांत अपवित्रपणाचें काम थिंगासर चलता. तूं हें जाणा जाव. ताची बरी सोजमणी घे. चूक आपल्याची सोजमना तेन्ना वर्त्यान बोब मारून आनी उलो मारून थिंगासर मागीर कितें फायदो? आपल्याची चूक ती सोजमीकाय घेयना जाल्यार. तूं कितें जाय पळय ती आशा कोत्ता, तुका पळय जें फळ जाय पळय तें थिंगा येवचें ना. जेजूक मानूंक गेल्यार तें बरें जातलें. चल आतां आमी सगळीं थोड्या वेळाक मागणें आमी करुया. हांव हें तुमचे लागीं विनोवणी कोत्ता. वर्त्या मोगाच्या सर्वेस्परा बापा, जेन्ना कोश्ट येता, जेन्ना त्रास येता, जेन्ना दूख आनी तें प्रॉब्लम येता, मनशाचो स्वभाव असो जाला आसा तो सर्वेस्पराक प्रश्न कोत्ता, सर्वेस्परा तूं अशें कित्याक कोत्ताय? हें सगळें पळोवन तूं कित्याक उगी आसाय? सर्वेस्परा अशें कित्याक घडोवंक दिलें? बापा, आमी जायते फावटी असले तुमकां प्रश्न केला. आमकां बोगसणें दी म्हज्या बापा. आमी आमच्या जिवितांत जायतें चुकलां. आमच्या जिवितांत आमी जायतीं पातकां केल्या. पातकी कोन्यो पळय आमच्या जिवितांत आमी केल्यो आनी ताच्या वयल्यान तुका आमी प्रश्न कोत्ता, हें सारकें न्हू. आमच्या सोरभोंवतणी लोक आसा पळय तांकां सगळ्यांक त्रास करप पळय हें सारकें न्हू. सोमी आमचे हुस्कोतकाय तूं सजमून पळय आमचेर तूं कृपा दी. जॉब म्हणटा थिंगासर कितलें पळय आमी पातक केलां, कितलें पळय आमी थिंगा कोश्ट केला आनी म्हजे भितर कितलें खोटेपण आसा तें म्हाका दाखय सोम्या. बापा, आमकां तुजी ओत्मिकाय दी. रोखडेंच आमकां तपासूंक तसलो आमकां तूं आत्मो दी. आमची जीव कूड आनी आत्मो आमी ती पारखूंक आनी आमची तपासूंक. बापा, तुज्या आजीरपणान सारकी आमकां तपासूंक आनी शुद्ध करपाक आमकां तूं आदार कर. मोगाळ बापा, तुज्या हाजीरपणान आमी शुद्ध जिवीत जिवपाचें असलें आमचेर तूं दया कर. जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आमी हें मागणें कोत्ता बापा. आमेन. Address Calvary, Post Box number 30, Kokatpalli, Hyderabad 72.